पर्यावरणाची राखण करात असो संदेश दीत आयडियल हायस्कुला वतीन मंगळारा पिळगांवां वन महोत्सव मनयलो। सेजा वेदांताच्या CRS उपक्रमाखाला हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो। विद्यार्थ्यांनी पिळगांवच्यान व्हांवपी कॅनलाच्या धडेर वेगवेगळ्या प्रकाराची झाडांची रोपटी लायली। पळयात। हो, आज जो आम्ही उपक्रम हांगा राबयला तो फक्त एक ह्या भुरग्यांक एक आम्ही संदेश दिवचो होता की तुम्ही एनवायरमेंट एनवायरमेंटल सेलिब्रेट करता त्याच्या वर्षभर आम्ही कशी काळजी घेतले त्याच्याकडे त्यांनी लक्ष दिवपाचें। तेव्हा ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे। फ्युचर जनरेशन जे येता तांच्याक लागून आम्ही किती केलंय, आम्ही बरेपणान एनवायरमेंटाचो आस्वाद घेतलो। आमच्या फ्युचर जनरेशनाकय त्याचो तो आस्वाद मेळपा जाय, ताका लागून तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा जाय। सो ही आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। सो ह्या भुरग्यांक आता हे ब्रँड एम्बेसिडर जावपा जाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाचे, एंड दे नीड टू सर्व फॉर द कम्युनिटी। दे शूड बी अ ब्रँड एम्बेसिडर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सो आज जे आम्ही प्लांटेशन ड्राईव्ह केला त्याचे ते त्यांनी काळजी घेवपाचे आणि असेच उपक्रम दिवस आणि पुढे याच्या पुढे राबोवपाचे हीच आम्ही अपेक्षा करतो। आज सेजा वेदांतान जी धाकटी रोपटी आमच्या गांवां खातीर दिल्ली आहा आनी ह्या बऱ्याशा वनराईन ही हांगा आतां लोक वृक्षारोपण करतले तेन्ना जे म्हत्व आसा ते आतां एक साहेबान आमच्या सांगलेलें आहा सेजा वेदांताच्या की पर्यावरणाचो ही झाडां लावन कितें फायदो जातलो। आयज ग्रीनरी जाल्या उपरांत जे नॉयज पोल्युशन डस्ट पोल्युशन जे आहा पळय तें अवॉयड जाता आनी निसर्ग रम्य अशें वातावरण जाता जे मन ह्या निसर्गान मागीर शांत उरोवन आनी ही वनराई हिरवीगार दिसल्या उपरांत मन प्रफुल्लीत जाता। त्या खातीर तांच्यांनी मुद्दम इनिशिएटीव घेवन हे आमचे आयडियल हायस्कुलाचे विद्यार्थी तशेंच आमचे चेअरमॅन गर्दे साहेब ते हांगा ह्या कार्यक्रमाक हजर आसले आनी तांकां उत्तम असो प्रतिसाद ह्या गांवचो मेळ्ळो आसा। तेंची एक्टिविटी ह्यो आमच्या गांवा खातीर चालूच आसा।